सो आमी आतां पावल्या ह्या स्पॉटार होच तो स्पॉट आसा ज्या स्पॉटाचेर हे स्टॅम्पेड जाले, चेंगरा चेंगरी जाली. आनी आमी हांगासर पळोवपाक शकता हो स्पॉट जो आसा तो सामको मातसो चडावाचेर कसो आसा. आनी येतना ती सकयल देंवती आसा आनी हांगासरूच हो इन्सिडंट जो आसा तो घडला. आतां जे लोक कोण कोण उलयता की जो रोप म्हणून तो अभया होच तो रोप आसा, हो रोप हांगासर घातलेलो अशें म्हणटात. आनी त्या रोपाक आडोवन मागीर हे घातलेलो, हो रोप जो असो आडवो घातलेलो थंय धोंड येवन हे जाले आनी थंय मागीर हांगासर स्टॅम्पेड जालो अशें म्हणटात. पूण नक्की ह्या स्पॉटाचेर कितें जालें जांकां म्हायती आसा थोडी ते आमच्या बरोबर आसात. सर, तुमचें नांव कितें? हांव देवानंद गांवकर. देवानंद गांवकर. फोंडेच्यान येता, प्रत्येक जात्रेक येता. काल जो इन्सिडंट आसा तो ह्याच स्पॉटार जालो न्ही? ह्याच फावटी जाले, सगळे बेत बी पडलेले आहा. हांव तुमकां दाखोवंक शकता ही बेतां बी त्या दोणांची, जे जखमी जाले, जे दुर्दैवान जांकां मरण आयले ती सगळी बेतां हांगासर पडल्या. सर, म्हाका सांगा कितें जालें? ना, असो म्हाज्या म्हायती प्रमाणे असो इन्सिडंट जालो आसा खंय. वयल्यान धोंड येतात, ते 2-3 लायनी करून येता अशे. 2-3 लायनी करून येतात, लायनीन रावल्ले आनी कितें इन्सिडंट जालो म्हणून ते 1-2 जाण धोंड पडले. आनी तो त्या अग्नीसून होमकांडासून वचपा खातीर धोंडाची गर्दी आसता. म्हणटकूच हांव पयलीं वयतलो अशें हे चलता. म्हणटकूच हे कितें तरी इन्सिडंट जावन 4 धोंड सकयल पडले, जाणटेले पडले म्हणून ते वयल्यान धोंड येताले आनी देंवती आहा. देंवती कारणान ते कंट्रोल जावना, सगळे एकमेकाचेर एकमेकाच्या लोकांच्या धोंडाचो ढिगारो जालो. आनी सकयल पोना आशिल्ले ते धोंड जाणटेले बिणटेले कोण आशिल्ले ते मातशे चिड्डले, भुरगे चिड्डले. आनी म्हाजो त्या टायमार म्हाजो चेडो आशिल्लो, चेड्यान इन्सिडंट दोळ्या फुडें पळयलो कितें जाल्लो ते. तोय धोंड आशिल्लो? तो धोंड आशिल्लो, तो शिरगांवचो धोंड आसा. म्हणजे काल हे करून तो मागीर फुडें गेल्लो परत येवपाक. तेणी पयलें सगळें सांगलें, तेणी 4 जाणटेल्यांक भायर काडले. त्या भुरगो जो पिळगांवचो काय खंयचो भुरगो आहा त्या भुरग्याक तेणी ओडून काडलो भायर, पळयलो. आनी तो भुरगो तेज्या समक्ष तेणी हे सोडले, तेणी ताका वाचोवपाचो ट्राय केलो खुबसो. आनी तो मागीर भिलो म्हणटो घरा कडेन येयलो. आनी ही चेंगरा चेंगरी जाली तितून कित्याक एकमेका धोंडूच एकमेकाचेर पडोवन तेंचे हे जालें. बट म्हाका सांगा, अशें म्हणटात की दोणा मदींच पयलीं कितें तरी झगडी जाली अशें म्हणून आयको येयल्लें, कितें दोणा भितर मातसो कितें वाद जाल्लो असो म्हणून. आनी तो वर्सां वर्स जाताच, कित्याक कोण धोंड मदीं घुसता, कोण मदींच येता. म्हणटकूच थोडे लोक अर्द वर पयलीं लायनीन उबे आसता, 2 मिनटां पयलीं दुसरो भितर घुसता. म्हणून ते वाद जाल्लो आसता तेंचो. तसं काय ते हे तशें काय ना तेंकां. कितें जसो वार्षिक वाद जाता तसो हे फावटूय जालो. ते धोंडा भितर आनी जाता. हो स्टॅम्पेड जावचे पयलीं जाल्ले ते. हय, तेजे पयलीं अशें जाल्लें अशें म्हणटात सारकें. म्हणजे हांव हे फुडें स्टॅम्पेड जाले. म्हणजे एक्झॅक्टली त्या टायमार हांव नाशिल्लो. एक्चुअली त्या टायमार हांव सगळें एक इन्सिडंट कवर करीत वयता, शूट काडीत बी केन्ना. त्या म्हाका ते इन्सिडंट जाता अशें जावं नाशिल्लें. आनी अशी घटना केन्ना शिरगांवांत घडोवं ना. अशें म्हणजे आमी आतां भुरगेपणान पळय शिरगांव अशी हेजी घटना जावं ना. फक्त हे कित्याक देवतीच्या कारणामुळे एकमेकाचेर पडोवन ते इन्सिडंट घडला. बरें, तो रोप घातिल्लो पळय तो कितें चुकीच्या पद्दतीन घातलेलो? ना, रोप तो सारको आसता. कितें सायडीन दुकानां आसता न्ही, दुकानाचेर सगळे धोंड पडटले, कितें जातलें म्हणजे त्या प्रमाणे ज्या जाग्या वयल्यान रोप मदीं घातिल्लो काय असो? ना, तो आडवो एक सायडीच्यान होम कुंडा पर्यंत रोप घातलेलो आसता. म्हणजे धोंड तळये नाले म्हणटकूच डायरेक्टली 2-3 लायनी करतात आनी होमकांडा कडेन येतात. होमकांडा कडेन पावले, जशे पावले ती जाल्यार थंय एक लायन जाता. एक लायन जाली म्हणटकूच ती मागीर ते होमकांडासून भायर सरतात. म्हणजे रोप जो घातलो तो मदीं आडवो घालून? आडवो रोप असो घाला. कशी तोच सायडी म्हणजे दुकानाक सपोर्ट करपा खातीर तो घाततात. असो मदीं आडवो असो रोप घालनात. कित्याक जात्रेचो तुमकां खबर कितली गर्दी आसता, कितें आसता ते. रोपाचो आनी हेजो काय संबंध ना. रोप तो फक्त शॉपा सेव करपा खातीर, कितें पडपाक जायना, लोक धोंड पडपाक जायना गर्दी, कित्याक लोकूय वयतात आनी धोंडूय येतात. हे आतां धोंड तळयेन न्हांवन होमखणार वयतना इन्सिडंट जालो? म्हणजे जेन्ना होमकांडा वचपाक रावतात लोक लायनीन, त्या टायमार इन्सिडंट जाला. धोंड न्हांवन येताले पयलीं ते न्हातात, तळये न्हातात, मागीर साधारण कितकी टायम असतो? म्हाज्या दिसपान 3:30 3:30 3, 3:30, 2:30? ना 2:30 ते 3 आसपास आसतालो तेन्ना हे घडला. तेन्ना घडला. ओके, सो तुम्ही दर वर्स जात्रेक येता? आमी वर्सां वर्स जात्रे आसता. हो, म्हाका दिसता फर्स्ट टायम. म्हाज्या कारकिर्दीन म्हणजे हांव येता देवाचे कार्य करपाक, व्हिडिओ शूटिंग काडपाक ह्या पद्दतीन येता, म्हणजे देवस्थानाचे अशें काडपाक. फर्स्ट टायम असो इन्सिडंट जाला.
हां किरकोळ जाता कोण पडटा कितें पांयाक लागता कितें लागता तशें जाता कारण असो इन्सिडंट पयलीं फर्स्ट टायम जाला